गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको घडत आसात. दुसरे वटेन घटस्फोट घेवपाचे प्रकारूय खूप वाडल्यात. घरगुती हिंसाचाराची कितलीशीच प्रकरणां बायल आयोगा मेरेन पावल्यात. ही प्रकरणां थंयचे थंय मिटोवन बायल आयोगान कितल्याशाच जाणांचे संवसार बुडपा पासून वाटयल्यात. गोंयांतल्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणा विशीं बायल आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै कितें सांगता तें आयकात. घरगुती हिंसाचाराची मुख्य कारणां: घोव बायलांचे एकामेका कडेन पटना, अर्थीक अडचण, घरची परिस्थिती बाबत, घोव सोरो पिता म्हणूनय जातात झगडी, मानसीक दुयेंत आनी बायलांकडे पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन, फॅमिलींतल्या सदस्यां मदीं गैरसमज, मोबायलाचो अतिवापर थारता घातकी, एकत्रीत कुटुंब नाशिल्ल्यानूय चड परिणाम, बायलेक घोवा कडल्यान वा घोवाक बायले कडल्यान चड अपेक्षा, अर्थीक दिश्टीन मर्यादा आयिल्ल्यानूय येता ताण, लग्ना उपरांत समजूतदारपणाचो उणाव. बायल आयोगा कडेन आयिल्ल्यो केशी: पडून आशिल्लीं प्रकरणां 322, 2023-24 नोंद जाल्लीं प्रकरणां 114, 2023-24 वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 32, 2023-24 नव्यान आयिल्लीं प्रकरणां 83, फाटल्या वर्सा मिटयल्लीं प्रकरणां 287, फाटल्या 6 म्हयन्यांत नोंद जाल्लीं प्रकरणां 48, फाटल्या 6 म्हयन्यांत मिटयल्लीं प्रकरणां 43, 2023च्यान आतां मेरेन आयकून घेतिल्लीं प्रकरणां 962, दर म्हयन्याक नव्यान नोंद जावपी प्रकरणां 10. जाल्यार वेगवेगळ्यो केसीस जशें तुमी सांगल्यो, पूण त्यो कित्या खातीर चड प्रमाणांत जाता अशें तुमकां दिसता? केसींक वेगवेगळी कारणां असतात. मेन वन ऑफ द रिजन इज फायनान्शियल फ्रीडम. फायनान्शियल फ्रीडम नाशिल्ल्यान बायलो घोवाचेर डिपेंड उरता खूब फावटी, आनी तेन्ना कितें जाता की ती सोंसत रावता, कित्याक तिका आनी ऑप्शन नासता. तिका दिसता की आपणें जर कंप्लेन केली जाल्यार म्हाका तो आतां पळय जेवपाक खावपाक जावं भुरग्याच्या खर्चा खातीर दिता, थंय म्हजो खर्च बंद जातलो, मागीर हांव कोणा कडेन तोंड पळयतली. सो आमी हांगा जेन्ना पळय बायल एक ती अशी केसी कंप्लेनींग येता न्ही, तेन्ना हांव तिका विचारता मुद्दाम कितें करता तूं, आनी तिका सांगता की तुज्या पांयार पयलीं तूं उबी जा. कित्याक मेन म्हणटा तो तुजो सेल्फ रिस्पेक्ट तुका गेन करपाक, म्हणजे तुका तुजो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट मेनटेन करपाक कळपाक जाय. आमी जरी कितलेंय म्हणलें तरी डॉमेस्टीक वायलन्स हें आसाच. सो ताज्या खातीर आमी एक जेंडर बेस्ड वायलन्साचेर एक रिसर्च घेवपाचें ठरयलां. प्लस आमी जेंडर डिस्पॅरिटीचेरूय बी एक रिसर्च करपाचो युनिवर्सिटीच्या थ्रू आमी प्लॅन केल्लें आसा. कोटेशन वी आर अवेटींग द कोटेशन, आनी रोखडेच आमी घेतली. तशें आमी मॅरिटल डिस्कॉर्डाचेर एक घेतिल्लो, कित्याक आतांचो जे जरी आमचे कडेन त्यो केसी येनात तरी पूण एक वातावरण आसा की खूब डायवोर्स केसीस गोंयांत रेट खूब हाय आसा. सो ताज्या खातीर आमी एक घेतिल्लो, आनी तो आतांच आमचो पळय कंप्लीट जाल्लो आसा. एप्रिलान आमचो तो कंप्लीट जाला, आनी सो आतां आमी तो गव्हर्मेंटाक पुटअप करपा आसा रिसर्च. आनी तातूंतल्यान प्री मॅरिटल कावन्सिलींग आनी प्री मॅरिटल नॅशनल कमिशनांनी हाजेर काम केल्लें आसा, आनी तांणी प्री मॅरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स उगडचीं हाज्या खातीर तांणी रिसेंटली एक गोंयांनी बी ट्रेनींग जाल्लें, एक पुण्याक जाल्लें. हें ट्रेनींग कलेक्टरा खातीर जाल्लें, आनी 11 स्टेटींतले कलेक्टर गोंयान आयिल्ले. हें हांगा जाल्लें हारपोरा जाल्लें ट्रेनींग, आनी नॅशनल कमिशनान कंडक्ट केल्लें तें ट्रेनींग. सो थंय ऑलमोस्ट 11 स्टेटींतले कलेक्टर्स आयिल्ले, आमचे गोंयचे कलेक्टर थंय आशिल्ले, दोनी कलेक्टर आशिल्ल्यो, सावथ गोवा नॉर्थ गोवा. आनी तातूंतल्यान हें प्री कम्युनिकेशन सेंटर बेगिनांतल्या बेगीन स्टार्ट जावचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतली. मेन म्हणटा तें महिलांनी काम करपाची गरज आसा, म्हणजे वर्कींग. आमी पळयतात की आजकाल आमी पळयतात की चलयो खूब शिकतात, म्हणजे आमची तशी गोंयांतली लिटरसी रेट खूब बरी आसा. पुणून आमी केन्ना केन्नाय पळयतात की टॉप पोजिशनाचेर चलयो सुद्दां दोतोर जातात, इंजिनियर जातात, पूण खंय तरी टॉप पोजिशनाचेर त्यो पावनात. कित्याक पावना हाजेर आमी विचार करपाचो खूब गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.